भावा बहिणीनो, जेजू एक दीस लोकांक शिकयत रस्त्यार चलोवन आसलो आनी ह्या वेळार एक कुरडो बार्तिमेव नांवाचो जेजूक बोब मारता. जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हाका दिसना सोम्या, म्हाका दिश्ट दी. बाबा बहिणी, ह्या संवसारांत आमी आसां, देवान आमकां अपुरबायची कूड दिल्या. ह्या कुडींत विश्वे दिल्यात. देवान आमकां समजूंची तसली सकत दिल्या. तरी पूण बाबा बहिणी, आयच्या ह्या संवसारांत इल्ल्या वाऱ्या वादळा मध्ये, आयच्या संवसारांत आमी पुडकत्या समस्या मध्ये आमकां सबार पोटी भोगता आमी कुर्डे जावन आसां. असहायक, कितें करचें कळना. परिस्थित्यो दोळे आमकां उबे रावतना, संकट आमचे वयर येता आसतना, मोतीक आमच्या काळोख येतना, फुडाराची वाट मुकली मंद जातना, आमची मोत जायते बोटी काम करूंक सकनातल्या वेळार बाबा भयणीनो, आमचो भावार्थी जायते बोटी अस्कस जाता. मुखार कितें करूं, खंय वचूं? बाबा भयणी, जेजू आमकां एक वाट, जेजू आमकां एक उजवाड, जेजू आमच्या जिविताक एक सकत, जेजू आमकां एक भरवसो. तर आज आमी जेजू लागीं येवया. खंयसर वेचे नाका. जिविताचें कुर्डेपण, जिवितांतलो काळोख, कितें आमी भोगता बाबा भयणी, सोम्या सरशी येवन आमी ह्या काळोखांतले भायर येवया. उजवाड आमी देखया. सोम्यान असं म्हणलें, जो हांवच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत, हांव जावन आसां उजवाड. ह्या उजवाडा सरशी आमी येवया आनी जिवी सोडया. बाबा भयणीनो, एक घडी बरो आमी जेजूक थंय आमकांच आमी समर्पया. उंड्या रुपार जेजूक आमचे मदें आपोवया. काळोखी संवसाराक 2000 वर्सां आदीं जेजू उजवाड जावन आयिल्लो. सगळो संवसार पातकाच्या काळोखांत बुडिल्लो. वायट आनी खोटेपण सगळ्यांनी रास करताले. मनीस देवातान पयस सरिल्लो. मनीस वायट जिवनाक ताणें भेंगल्लें आनी देवाक ताणें पाट केल्ली. असल्या संवसारांत अहंकार, गर्व, खोटेपणाक लबदल्या मनशाक भायर हाडच्याक बाबा भयणी 2000 वर्सां आदीं त्या बेतलेहमांत त्या गोरवांच्या गोठ्यान जल्मून ह्या संवसाराक सोम्यान पांय दवरिल्लो. आज तसो जेजू उंड्या रुपार जिविताच्या उंड्या रुपार आमचे थंय तो येता. आमचे मुखार संगतपणाक आतां तो येता. त्या सोम्याक आमी स्वागत करया. आमचे मदें ताका आपोवया. थोडो वेळ ह्या सोम्या सांगता बरसून आमची जिणी बरी करणी हाडून, आमच्या जिणयेंत खंयसर काळोख आसा, मस्तो काळोख आसा जावं पुरो जिवितांत, आमी सबार पोटी ह्या काळोखान सडबडता जावं पुरो. भावा भयणी, जेजूको त्या काळोखांत आमी आपोवया आनी त्या जेजूतान उजवाड जळून आमची जिणी बरी करया. समाधानाची, संतोशाची करूंक त्या सोम्याक आमचे मदें आपोवया. आराधनाचें गीत आमी गावया आनी सोम्याक स्वागत करया. आयल्या उदनिया कर दया, आयल्या उदनिया कर दया. दाखय सोम्या तुझी माया, दाखय सोम्या तुझी माया.
वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो सौम्याक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो सौम्याक वंदिया 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 सौम्याक वंदिया 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 सौम्याक वंदिया बाबा बहिणी सर्राष्ट्रांक राय जावन असो सोमी जावन असो जेजू आमचे मदें आसा सगळे मनशा कुळाक जेजू राय उजवाड सकत रचणार या सोम्या मुखार हांव आनी तुय आसा ताचे मुखार तकली बागवया बाबा भयणी बेतलेमान जल्क मारल्या त्या बाळकाक ते ग्राय पयशिला गावात हांव आयले सोम्याक वंदन करच्या खातीर एक अस्कत बाळ बेतलेमान जल्मल्लें आनी ह्या बेतल्या अस्कत बाळातय देव पूण ताणें देखले हे अस्कत बाळ म्हूण ताणें चिंतूंक ना कित्याक ते जाणा आसले देवाच्या मांडवळींत कितें घडोवंक आसा आनी त्या खातीर जायतो वेळ पयन करन बाबा भयणी ते सोम्याक वंदन करूंक आयले आराधन करूंक आयले ते सोम्या मुखार सर पडले तकली भागयली काणिको भेटयलो जिवीत ताणें तांचें जेजूक समर्पिलें बाबा भयणी आज वस्तू जेजू म्हज्या आनी तुजे मुखार आजार आसा सर्गा संवसार असो धनी 2000 वर्सां आदीं बेतलेमान जल्मलो तुज्या आनी म्हज्या अस्कत सैमान मनशा सैमान पूण बाबा भयणी त्या अस्कत सैमाचेर ताणें जैत व्हेल्या जिवंत जावन सगळ्या संवसारार मरणाचेर खळोगाचेर वायटाचेर जैतेन बंद जाल्लो सोमीन तो आनी तोच सोमी आमचे मदें आसा अस्कत मनशांक आमकां बोळ दिवंक त्या सोम्याक आमी आराधन करया तकली भागवया आमचो अहंकार आमचे गर्व आमचे वडपण आमच्या जिविताची कितें आमी सगळें त्या तेगा राया बरें जेजूक समर्पया आमचे लागीं कांय ना आमी काली मनीस अस्कत मनीस जर जेजू अस्कत जावन जल्मला ताचे की चड अस्कत हांव आनी तूं बाबा भयणीनो तर आमी सगळें कितें आमचें म्हणल्यार आमी चिंताव तें सगळें सोम्याक समर्पया आनी त्या सोम्याक आमी आराधन करया वंदन करया खालतेपणी कितें ताणें आमच्या जिवितांत केलां हर एक तसो उपकार आठवनो ताणें केल्लें बरेंपण ताणें दिल्लीं भेसांवां ताणें आमकां केल्ले ती उपकार एक आनी दोन न्ही हजारांच्या हजार उपकार ताणें आमकां केल्यात जल्मल्ल्या घडयेंतावन आज पर्यंत बाबा भयणी हर एक दीस मेजूंक थांकानातले उपकार ताणें आमकां केल्यात आज हांव आनी तुमी ह्या सोम्या मुखार हजारां सावन आज ताचे मुखार बसून मागोवंक आमकां फावो केलां हे सोम्याचें देणें बाबा भयणी कितलीं जाणां आज नांत कितलीं जाणां आज दोळे जमल्यात ह्या संवसारांत पूण आमकां ताणें दवरलां कितलीं जाणां कश्टांत आसात पूण आमी कश्टांत तरी सोम्या आमकां आनीक आमचो मोग करता अशें जाल्यार सोम्या मुखार आमी खालतेपणी ताचे उपकार आठोवन तकली बागवया वंदिया आनी गावया सोम्या मुखार खालतेपणी सोम्या मुखार खालतेपणी सोम्या मुखार खालतेपणी सोम्या मुखार खालतेपणी आठोन उपकार भक्तीपणी आठोन उपकार भक्तीपणी
कामच्या आजवंदिया सौम्या कामच्या आजवंदिया वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया 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 सौम्याक वंदिया सहस्रानो जनांगानो सौम्याक वंदिया सहस्रानो जनांगानो सौम्याक वंदिया बाबा बहिणी सर्व जनांगाचो सर्व राष्ट्राचो देव आमचे मध्ये आधार असा या देवाची काकोळट मागया बाबा बहिणी कसलो अस्कत संसार आणि अक्का जाल्या अस्कत संसारांत आमी कसले हस्कत मनीस खंय आसा आमचे बड धूळ आणि माती हांव आनी तुमी धूळ आणि माती हांव आनी तुमी आज आसा हांव फाल्यां आमचे थंय उस्वात ना मातयेक सारें जाता हांव कसलें आमचें जिवीत आज राय आमी फाल्यां आमी सेवक आज ग्रेस्त फाल्यां दुर्बळे आज आमी बुद्धवंत फाल्यां आमी पिडेस्त अस्कत खंय आसा भावा भयणी मनशाचें जिवीत कितें वाऱ्यार उपचे त्या कापसा बरी आमचें म्हणलें बळ आमकां ना बाबा भयणी जाल्यार संवसारांत आमी जियेता आमी जियोचो संवसार आज आमचे संगी आसा फाल्यां आमकां सोण चोडटा आज आमचे सकट मोग करतात फाल्यां आमकां द्वेश करतात आज आमचे म्हणलें मनीस पूण आमी चिंता ताजेर रंदोन जियेता पत्येता पूण आमी पत्येल्ले मनीस फाल्यां आमकां फाटल्यान धोको दितात आमचो संवसार बाबा भयणी आमी पातयेलो संवसार फाल्यां आमकां एकसुरो करता आमी पातयेलो संवसार आमकां निराशी करता आमी पातयेलो संवसार आमकां तरणीक शेवटायता जाल्यार संवसारांत आमी जियेता तर बाबा भयणी खंय आसा म्हजें जिवीत वय बाबा भयणी कोणें सांडल्यार हांव तुका संडिसो ना कोणेय सांडल्यार हांव तुका संडिसो ना हांव तुजो देव हांव तुजो सोमी हांव तुजो मोग करता सोम्यान आमचो मोग केला आमचे खातीर मनीस जाला आमचे खातीर कुरसार मेला आमचे खातीर रगत वरयला आमचे खातीर कश्ट सोंसल्यात आमचे खातीर सगळो त्याग आनी सॅक्रिफायस केल्यात आमचे खातीर मनीस जावन आयला आमचे खातीर एका उंड्या रुपार जरा सांगासर खेदे कसलें कलतेपण बाबा भयणी ह्या संवसारांत ताचे वरतें कलतेपण आसा की एका देवान मनशाच्या किबुणेपणांत ते रूप घेवन मनशा मदें हाजर जावन मनशाचो मोग करचो मनीस आमी चिंता थोडे पुटी आमी व्हड मनीस म्हणून बाबा भयणी देवा मुखार आमी खंय आमी ह्या देवा मुखार आमचें म्हणलें कांय ना बाबा भयणी न्हू ह्या देवाची दया ह्या देवाची काकुळट ह्या देवाचो मोग ते मात्र आमकां बचाव करूंक शकता मागया आमी सोम्या आमची दया कर सोम्या आमची काकुळट कर सोम्या आमकां तुजो मोग दी सोम्या त्या देखून आयला तूं आमचो धनी तुजे मुखार सर पडटा तुजे मुखार आमी तकली बागयता तुजे मुखार आमी सगळें आमचें जिवन समर्पिता तुज्या देवा मुखार आमी मनीस धूळ आनी माती म्हणून वळखता सोम्या तुजी दया आमी मागोन आमी गायता आयल्या दनिया कर दया आयल्या दनिया कर दया आयल्या दनिया कर दया आयल्या दनिया कर दया दाखय सोम्या तुजी माया दाखय
सौम्या तुझी माया वंदिया वंदिया सौम्या वंदिया 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 सौम्या वंदिया सहस्रानो जनांगानो सौम्या वंदिया सहस्रानो जनांगानो सौम्या वंदिया Alleluia, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. आराधना आणि उपलाभ तुका सगळ्यां वंदन महिमा सगळ्या स्वर्गात उत्तर जादनिया आम्ही तुका समर्पित आराधना करता हूं हालेलुया 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 praise you Jesus adore you Jesus we Lord we adore you Lord we Jesus you are the King and our Master hallelujah 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 बाबा बहिणी आज आम्ही जेजू सांगता आम सोबेळ करसिया आईच्या या आराधने वेळी तुमकां हांव जेजू सांगता हो थोडो वेळ करसूंक आपुणे दिता दोळे दंपून आमी बुसले कडेन आज जेजूचो अनुभव करया अपुरबायचो अनुभव बाबा भयणी 2000 वर्सां आदीं कित्याक संवसारांत इतली बदलावण आयिल्ली कित्याक मनीस बदलले कित्याक पातकी पातक रडून जेजू चर्ची आयले जिवीत बदललें कित्याक बाबा भयणी पिडेस्त गुण जाले कित्याक मेल्ले जीव जाले कितें घडलें कित्याक अशें घडलें संवसारांत अशें घडोवंक नातिल्लें आदीं पिडेस तशें गुण जावंक नातिल्ले पातकी आनू म्हणून पातक रडून जिवीत बदलूं नातिल्लें कित्याक हें घडलें वय बाबा भयणी जेजूचो अनुभव सबार जाणांनी जेजूचो अनुभव केलो जेजूचो अनुभव तांकां बदलूंक लागलो दनपाराचो वेळ समारियाच्या बांयच्या काट्या कडेन एक स्त्री दनपाराच्या बारार आयिल्ली कित्याक ती जाणा आसली आपूण पातकी म्हणून आपलें पातक संवसाराक खळी जावचें नाका आपलें पातक आमकां उक्तें जावचें नाका म्हणून लिपोन दनपाराच्या वेळार कुणी ना म्हणल्या वेळार ती बांय कडेन आयिल्ली कितें जालें जेजू त्या बांय कडेन त्या स्त्रियेक भेटलो जेजू तिच्या वैयक्तीक जिवनांत प्रवेश जालो जेजूच्या मोगाचो अनुभव तिणें जोडलो त्या देखून तक्षणा त्या स्त्रियेन जिवीत बदलिलें लिपते आयिल्ली ती स्त्री बाबा भयणी उक्त्यान शहराक देंवली जेजू विशांत हेरांक सांगूंक कित्याक अशें घडलें जेजूच्या मोगाचो अनुभव तिणें केलो बाबा भयणी ती एक विधव त्या विधवेन सगळो भरवसो तिच्या पुताचेर दवरलो आनी तिणें भरवसो दवरलो पूत ह्या संवसारांत देवाधीन जालो मरण पावलो आनी त्या वेळार ह्या स्त्रियेचें दूख कितेंच सांगचें न्ही लोक मरणाची पेट घेवन समकतालो आनी स्त्री रडोन रडोन
त्या मरणा फाटल्यान समकताली आनी त्या वाटेन जेजू आयलो आनी जेजू आयिल्लो त्या स्त्रियेन तें दूख ताणें पळयलें. त्या स्त्रियेची बोगणां जेजूक समजली. जेजू उलयलो तिचे लागीं, जेजू रावलो, लोकां ताणें रावा म्हळें. मरण पावल्या पुताक ताणें जीव केलो. स्त्रियेचीं दुकां पुसलीं. पळया भाव भयणी, केदें व्हरतें अजाप, केदें व्हरतें अजाप. जिणी बदल्ली. सिमोनच्या घरांत जेजू आयिल्लो जेवणाक समस्त जाण आयिल्ले, पूण ह्या 12 जाणां पैकी आयिल्ली एक दुसरी बी भिन्न स्त्री. हेरां बरी न्ही. लोक तिका कंटाळटलो. ही पतकी, ही एक वेश्या स्त्री, ही मेली, ही संवसाराच्या दृश्टेन ही वायट करून आदरतली स्त्री. आनी ही येवन जेजूच्या पांयां तडी येवन रडोंक लागली. तिचे पाताक रडली. तिचे पाताक रडोन त्या दुकान तिणें जेजूच्या पांयांचेर गेली. आपल्या केसांनी ताचे पांय पुसले. जेजूचे पांय सुगंध तेलान माखले. तिची पातकां तिणें आपणा भितरली जेजूच्या पांयांचेर गेली आनी जे पांय तिका भोगशिल्ले, तिची पातकां नितळ गेले, ते पांय तेल आयले तिणें. आनी त्या जेजून सक्कड तिका करूंक सोडलें, मोग दिलो. सगळ्यांनी वायट चिंतलें, पूण जेजून तिचे ती वायट चिंतूंक ना, बरें दाखयलें, मोग दाखयलो, मोक्षाने दिलें. बाबा भयणीनो, ती स्त्री बदलली. 9वी स्त्री जावन ती गेली. हे बाबा भयणीनो 2000 वर्सां आदी घडिल्लें. कित्याक देवाचो मोग अनुभव केलो जेजू तें. सोम्याची आयिल्ले कोणूच ह्या मोगाचो अनुभव करिनासतना वसोंक नात. कोण भावार्थान ताचे लागीं आयले, कोण पातयेन ताचे लागीं आयले. बाबा भयणी, तांकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जालो. ही घडीभर बाबा भयणी, आमी त्याच मोगाचो अनुभव करया. हे घडीभर आमी आतां जेजू लागीं येवया. जेजू लागीं येवया. जेजू थंय आमचें जिवीत हाडया. वांजलांतलें एक अपुर्बाचें घडीत बाबा भयणी आज आमी सक्कड अनुभव करया. तुमी बसले कडेच एक घडीभर बाबा भयणी तुमचे दोळे धांपा. बसले कडेच तुमचे दोळे धांपा. एक अपुर्बाचें घडीत तुमच्या मोतीन देखा. जेरिकोचे ती वाट, तो रस्तो पळया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 35 जावन. जेजू जेरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुर्डो मार्ग देगेन बसून भीक मागोवन आसलो. जेजू तेणे पाशार जाता आसतना एक कुर्डो थंयसर बसून भीक मागोवन आसलो. बाबा भयणी, एक घडीभर आमी त्या कुर्ड्या मनशाचेर दिश्ट घालया. त्या कुर्ड्या मनशाक पळया. त्या कुर्ड्याचेर दिश्ट घाला. ताका दोळे दिसनात. जल्मांतून कुर्डो. ताच्या आवय बापायक सयत ताणें पळोवंक ना. ताच्या भावा भयणीक पळोवचे भाग ताका मेळोना. देवान रचलो वो सोबीत संवसार ताका पळोवंक मेळोंक ना. कोण एकलो मनीस ताचे लागीं उलयल्यार ताचें तोंड पळोवंक ताका जायना. ताच्या हातांत एक बेत काडून ताणें सलाचे सलची वाट पर्यंत ताका दिसना. ताचेच कूड आनी ताचे कुडीचे विश्वे ताका पळोवंक जायनात. ताचे तोंडाची सोबाय ताका पळोवंक जायना. आमी बाबा भयणीनो, आमचे कूड पळोवन आमी संतोश भोंवता.
हेरांक पळोवन संतोष पावता पण त्या कुरड्या मनशाक आपणाकी पळोवचें भागना कसलें दुकांत पळया ह्या मनशाक काम करूं जायना हो मनीस सस्कत ह्या मनशान आपल्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर मार्गार बसून भीक मागचे कसली परिस्थिती पळया बाबा भयणी बहुत दुखाची परिस्थिती आज एक घडीभर आमी पळया त्या कुरड्याचेर दिश्ट घालया जर बाबा भयणी ह्या घडये चिंत्या हांव आनी तुमी ह्या कुरड्या मनशाक पळयताना म्हाका कितें भोगता आज जर हांव त्या कुरड्याच्या जाग्यार आसलो म्हाका कितें भोगतें ह्या कुरड्या मनशाच्या काळजांत दूख आसा ह्या मनशाच्या जिवितांत दूख आसा हो मनीस दुकान बरोवन गेला आवय बापूय पळोवंक ना म्हणलें दूख ताका आपल्या जिवितांत म्हाका जाय तल्ली बरी करूंक जायना म्हणलें दूख ताका ह्या संवसारांत सोबीत देवान रचलो संवसार पळोवंक ना म्हणलें दूख ताका एक मनीस हांव संवसाराक हांव जड जाला म्हणलें दूख ताका ह्या संवसारांत हांवें कितें जियेक जाय हे भीक मागोवन आसलें म्हजें एक अकमानाचें जीवन कित्याक जिये जाय म्हणलें ताका दूख ताका ताच्या काळजांत ताचें जिवीत बार संवसाराक एक बार म्हणलें बरी कोण ताका लेखिना कोण ताची अलक्षा करतात कोण एकलो 1 रुपया भीक घालता आनी एकलो कोण 1 मुटकी खावंक दिता कोण ताचे लागीं उलयना तूं कोण म्हूण विचारिना तुजी कशी परिस्थिती भावा म्हूण कोणी ताका म्हणना बगार एका भीक मागतल्या भशेन ताका देखतात भीक मागतलो भावा भयणी असली परिस्थिती तुजें जिवीत एक घडीभर नियाळ देवान तुका आज कितें दिलां उडास कर बाबा भयणी संवसारांत कश्ट आयला म्हूण रडताय जेवंक ना म्हूण रडताय न्हेसोंक ना म्हूण रडताय घर ना म्हूण रडताय खावंक जेवना म्हूण रडताय म्हजी मनशां ना म्हणल्यार रडताय देवान तुका दोळे दिल्यात देवान तुका दोळे दिल्यात देवान तुका हात पाय दिल्यात देवान तुका रावंक अंतरी बिडार दिलां देवान तुका एक पूण जेवंक खावंक दिलां देवान तुका इल्लें शिकाप दिलां देवान तुका इल्ली तुजी मनशां दिल्यात देवान ल्हानशें 2 दशमिणी जागो दिला देवान संवसारांत तुका दैत्यान दुडू दिला इतलें दिलां देवान तुका कितें उणें केलां चिंतलाय तुवें तुजी परिस्थिती देवाक तें नियाळ बाबा भयणी देवाक तूं दुर्सताय म्हाका हें ना म्हणटाय हें ना म्हणटाय उणेपणां रडताय उडास कर देवान कितें केलां तुज्या जिवितांत देवान केल्लें सर बरेंपण नियाळ कर बाबा भयणी देवान तुका दिल्लें कितें पळय ह्या कुरड्या मनशाक कांय ना ह्या मनशाक दिसना जागो ना ताची म्हणजे मनशान कुण्णी ना निर्गतीक तूं निर्गतीक न्हय तुका जेवंक आसा खावंक आसा जावं पुरयल्लें उणें जावं पुरयल्लें चड पूण देवाक केदाळाय तुवें उपकार बावडलाय देवाक तुवें अरसिलाय देवा तें तुवें उपकारी मोन दाखयलाय देवाचें वर्तेपण तुवें नियाळ्ळाय देवान म्हजो मोग केला म्हणल्यार तुवें चिंतलाय तुका आनी कितें पावना उपकारी मोन तुजें येना देवान तुजें ती गेल्ल्या बेसांवांची तुका लेखना बाबा भयणी ह्या कुरड्या बार्तिमेवाक पळय तुज्या जिणयेंत देवान तुका केल्ले 1 न्हय 2 न्हय उपकाराच्या वयर उपकार केल्यात देवाक अर्गांदी नियाळ कर बाबा भयणी नियाळ कर आनी त्या देवाक करसी तर आमी एक घडीभर देवाक आमकां ताणें केल्ल्या उपकारांक करसी हां कितले उपकार ताणें केल्यात एक गायना रुपार आमी देवाची महिमा नियाळ या भाव भयणीनो कुरड्या मनशाक देखतना आज तो मार्गार बसून भीक मागता पूण म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका भीक मागूंक दिवना देवान म्हाका जायती देणी दिल्यात आशिर्वाद दिल्यात बरेपण दिलां सोम्याक आमी सक्कड काळजांत अर्सिया
गावया गीत आनी त्या देवाचें बरेंपण आमी वाकणया देवान केल्ल्या उपकारांक आमी अर्गां दिवया काळजां तोंडार घालया भावा भयणीनो कोणूच आमी चिंतचे नाका आमकां कांय ना देवान आमकां बरें केलां देव मुसो मोग करता गॉड लव्स मी येसू नन्ना प्रीतिस्तारे हरी एकले आमी कोणी चिंतचे नाका आमकां देवान दिवंक ना दिल्ल्या हरी एका उपकारांक आमी देवाक अर्गां दिवन आमी गावया गीत मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावुड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोरा सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावुड्या दिस तूं आमची जतन घेताय विघ्नान वारांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची येवगादार दिताय जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिनवाशी मोरान सोम्या करगा दिव्या तेण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावुड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या करगा दिव्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावुड्या उपकार तासो बावुड्या उपकार तासो बावुड्या हालेलुया 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 बाबा भयणीनो कितलो वर्त संतोष आमकां देवाचे उपकार आमी बावुडले परत आमी कुर्ड्या मनशाच्या जिविताक येवया लोकांचो जमो तेणे पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें नदरेचो जेजू हे वाटेन वेता म्हूण ताणें ताका सांगलें नदरेचो जेजू हे वाटेन येता म्हूण ताणें ताका सांगलें बाबा भयणीनो जावं पुरो वो मनीस सरी समार 30 ते 40 वर्सांचो पूण इतलीं वर्सां ह्या मनशाच्या जिवितांत कोणी येवंक नातलो काळोख मात्र कुर्ड्या मनशाच्या जिवितांत काळोख मात्र निराशा मात्र दुःख मात्र एकसुरपण मात्र सरवणी मात्र भरवसो ना संतोष ना समाधान ना इतलीं वर्सां ताच्या जिवितांत ताणें करशिल्ली कोणूच ताच्या जिवितांत हितून येवंक नातलो पूण आज बाबा भयणी केदे वर्ते विचित्र घडले ह्या मनशाच्या जिवितांत आज जेजू आयलो जेजू तेणे पाशार जाता
7 वर्सांतून हो करडो मनीस ह्या जाग्यार बसून भीक मागतलो पूण कोणूच ह्या दिसा पर्यंत तेणें पाशार जाल्लो ह्या रितीन ताका संतोश सोडूंक नातलो. पूण आज जेजू तेणें आयलो पाशार जाता. बाबा भयणी, एक घडीभर आमकां कुर्ड्या मनशाच्या जाग्यार आमी दवरया. कुर्ड्या मनशाच्या जाग्यार आमी दवरया. आमकांच आमच्या जिवितांत आमी काळोख बघून आसा. कितले जाणां आमच्या जल्मांतून आज पर्यंत आमी रडटा. जिवितांत आमकां एक दीस समाधानाचो संतोष मेळोंक ना, एक दीस सुखाचो मेळोंक ना. थोड्या तेंपा आदीं एक स्त्री म्हाका फोन कर म्हणूंक लागली, फादर म्हजे पासून मागा. फादर हांव ल्हानपण इतली व्हड जाली, एक दीस म्हज्या जिवितांत म्हाका संतोष असो म्हूण मेळोंक ना. फादर म्हजे पासून मागा. वय बाबा भयणी, काळोख आमच्या जिवितांत येता. कितलेशे फावटी आमी जिवीतभर रडूनच आसता. जिवीतभर आमी एकसरपण भोगता. जायते फावटी आमकां आमचे कुटाम आसा, पूण आमचे कुटाम आसूं नातले बरें जाता. भुरगीं बाळां आसात, पूण भुरगीं बाळां आसून आमी एकसुरी जाता. घर आसा पूण त्या घरांत मोग ना जाता. जीव आसा भलायकी ना. कूड आसा पूण भलायकी ना. कितें उपकार रे. दूख मात्र आमच्या जिवितांत. हर एक दीस चिंतचें हांवें, फाल्यां दीस म्हणी बरो येत, पूण फाल्यांचे दिसाय मेळचें दुखूच तूं बरोच वचूं ना. वय बाबा भयणी, आमच्या जिवितांत कितलीं जाणां आमी कश्टाता. कितलींशीं जाणां तांच्या जिवितांत आर्थीक परिस्थितीन ती भायर येवंक वत धाडटात. परस एक वॉट्सअप व्हिडिओ आयिल्लो आनी ह्या वॉट्सअप व्हिडिओचेर हांवें पळयलें. स्नेहालया हांचे तो सालेत्तूर पिरगजेक एक ताणें भेट दिल्ली. आनी थंयसर 10 वर्सां जावन एका पंप शेड्डांत 10 वर्सां जावन पंप शेड्डांत एका ल्हानशे थंयसर ती आवय पूत जिवन आसली. 10 वर्सां एका पंप शेड्डांत. आनी त्या दुर्बळकाच्या काळोखांत आशिल्ली. पूण स्नेहालयाचो जोसेफ आनी ताचे सांगाती उजवाडा बरी जेजूच्या नांवान आयले. थंयसर उजवाड आयलो. 10 वर्सां उपरांत एक उजवाड तांच्या घरांत जिवितांत आयलो आनी थंयसर जेजून तांकां थंयसर हाडलें आनी सोम्यान तांकां एक घर जियोंक एक घर बांदचें बरें केलें. केदें व्हर पळया भाव भयणी. कितलींशीं जाणां असल्या निराशेंत आसात, दुर्बळकायेंत आसात, कश्टांत आसात, रिणाचे बरे वयतात, मोग मेळना, कादार जाला, कादार जावन घोवाचो मोग मेळना, बायलेचो मोग मेळना, भुरग्यांचो मोग मेळना. असल्या काळोखांत आसा हांव. वत धाडटा हांव भाव भयणीनो. कुर्ड्या मनशाची जिणी आमची जाल्या. एक घडीभर तुमच्या जिणेच्या दिश्ट घाला. कुर्डो बार्तिमेव थंयसर इतलीं वर्सां बसून आसलो. त्या काळोखांत आमी ते बसून आसा गे. इतल्या वर्सांनी म्हज्या जिवितांत कोणूच येवंक ना गे, बरवसो मेळोंक ना गे. म्हाका सुटका मेळात म्हणलो बरवसो मेळोंक ना गे. बाबा भयणीनो, एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आज दिश्ट घालया. कित्याक आज देवाचें उतर सांगता जेजू तेणें पाशार जालो. जेजू तेणें येता. बाबा भयणी, आज जेजू आमच्या जिवितांत येता. एक घडीभर धैर्य करया, विश्वास करया. इतलीं वर्सां आमच्या जिवितांत कोण येवन आज जेजू आमच्या जिवितांत येता. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आमच्या जिवितांत येता. जेजू आमच्या जिवितांत आज आमकां भरवसो दिता. जेजू आमच्या जिवितांत उजवाड दिता. निराशी नाका भाव भयणीनो. आमी निराश जावचे नाका. कुर्ड्या बार्तिमेवा बरी आज विचारया कोण तेणें येता. कितें आवाज, कितें आवाज. येदोळ आवाज नातलो, आज आवाज येता. कोणी येदोळ पाशार येतले, आज मुस्तुदान येतात. कितें आज नवो बरवसो. वय बाबा भयणी, आज आवाज येता. देवाच्या कृपेचो आवाज येता. देवाच्या हाजीरपणाचो आवाज येता. देवाच्या हाजीरपणाचो तो संतोष येत जाता.
जण पाशार जातात कोणूच नातलेल्या काळे जेजू आसा जेजू सांगता सक्कड आसा जेजू सांगता मोग येता जेजू सांगता समाधान येता जेजू सांगता भक्त बाबन भलायकी येता जेजू ती समाधान येता जेजू आशीर्वाद येतात आज आम्ही सक्कड एक घडी बोर त्या जेजूच्या आशीर्वाद आम्ही भाव बहिणीनात भोगतेल्या ते देखून आम्ही संतोष पावया एक घडी बोर आम्ही जेजूच्या येण्यात आम्ही संतोष पावया भाव बहिणीनो जेजूक आमच्या मध्ये आपया जे जेजू आज या घडी येत असताना आम्ही संतोष पावया आमचे कष्ट जेजूकडे आडया आमचे खंत बेजार आहे जेजूकडे आडी एक घडी बोर आम्ही तो उजवाड देखया भाव बहिणीनो संतोष आज आमकां जाय आज आमच्या जिवितांत ते निराशपणान बरोबर म्हणलो जेजू येता खंडी जावनी ते आम्ही संतोष पावया सक्कड आम्ही एक घडी बोर आम्ही उसारया जेजू ते वो संतोष गीता द्वारे वो संतोष आम्ही उसारया आणि जेजूक आम्ही अर्घां दिवया ये जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी आसताना नाका माका काय ये जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी आसताना नाका माका काय संसारांत समाधान आशेलो सोदून हांव सगळोच तकलो हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो ये जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी आसताना नाका माका काय ये जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी आसताना नाका माका काय मोग मुजो जेजू पयस पावुल्लो हात कान बुडोवन तुका विसरून गेलो तुझे कृपे तुझे दयेन तुझे तै सोमिया पाटी परतलो तुझे कृपे तुझे दयेन तुझे तै सोमिया पाटी परतलो जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी आसताना नाका माका काय जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी नासताना नाका माका काय तू संगी आसताना नाका माका काय पै सोम्या तू म्हजे संगी आसताना म्हाका कांयच नाका जेजू म्हज्या जिवितांत ये मागीर आमी जेजू कडेन ह्या घडी आमी मागसो वेळ बाबा भयणी कुर्ड्या बार्ती मेवान मागले येदोळताने भीक मागल्ली पयशे मागल्ले कांय जेवंक दी म्हण मागल्ले अम्मा अण्णा अक्का 10 पैसे 1 ರೂಪಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಯ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಯ್ಯ ಕರುಣೆ ತೋರಯ್ಯ वय बाबा बहिणी येदोळ मुशेर बारते मेहमान मागले यांच भिक्षे कोडయ్యా भिक्षे कोडయ్యా ಊಟ ಕೊಡಯ್ಯಾ 10 पैसे कोडయ్యా पण आज बाबा बहिणी जाके वची
संतोषाची घडी जेजू कडेन ताणें मागलें. कित्याक भावा भयणी हे दोळमशेर सबार्तन ताचे ज्या रस्त्यान पाशार जाल्ले पूण असलो एक व्यक्ती पाशार जावंक ना. कित्याक जेजू विशयान ताणें आयकल्लें. जेजू पिडा गूण करता. जेजू पातक्यां बुगशिता. जेजू मेल्ल्यांक जीव करता. ह्या जेजू कडेन केल्ले पुरो बरें जातात. जेजू देवसारांक धांवडयता. सर तराची पिडा शिडा तो गूण करता. रात आनी दीस गुड्या दोंगरांनी शिकयता. लोक ताची शिकोवन आयकूंक हजारो हजारो लोकांक थंय ताच्या फाटल्यान वेतात. हो जेजू भुकेल्ल्यांक जेवण दिता. उड्या मासल्याचें ताणें अजाप केलें खंय. ह्या जेजून कितलेशे हजारो पिडेस्तां बरें केलें खंय. त्या जेजून लाजराक जिवंत केलो खंय. त्या जेजून पितवीच्या पुताक जीव केलें खंय. त्या जेजून त्या सेनाधिपतीच्या पुताक दुयेक जिवंत केलें. जायराच्या दुयेक जिवंत केलें खंय. ह्या जेजून आरिगरा गूण केलें खंय. वय बाबा भयणी ह्या जेजून बरें केलें. हो जेजू गूण करता. हो जेजू आजापां करता. हो जेजू देवाचें रूप जावन आयला ह्या संवसारांत ताणें आयकल्लें. तसो भावार्थ सोडलो. तसो भावार्थ घट जाल्लो. त्या मनशा बरोबर आयिल्लो. आज जेजू हेणें पाशार जाता. म्हज्या जिवितांत आज एक उचो संतोशाचो दीस. कित्याक ह्या संवसारांत कोणेंच करिनातलें जेजू म्हज्या जिवितांत करता. ह्या संवसारांत म्हाका कोणेंच दिनातलें जेजू म्हाका दिवंक शकता. आज जल्मांतल्यान कुर्डो हांव पूण म्हजें कुर्डेपण कान उडोवची सकत जेजूचेर आसा. भावार्थ त्या मनशाच्या जिवितांत आसलो. काळजांत आसलो. मनांत आसलो. देखून कुर्डो जेजूक बोब मारता. कुर्डो जेजूक बोब मारता. जेजू 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 दाविदाचे पुता म्हजी काकूट कर. थोडे ताका म्हणटात उगत राव सायबा उगत राव. बोब मारी नाका. गालाटो करी नाका. ना हांव जेजूक बोब मारता. जेजू जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूट कर. म्हजी बिरमत पाव. जीजस Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus, Jesus, have mercy on me. भावा भयणी जेजूक ताणें बोब मारली. जेजूक ताणें बोब मारली. जेजूक ताणें बोब मारली. आज बाबा भयणी तुजी आनी म्हजी सर्ती. तुजी आनी म्हजी सर्ती. सबार वर्सां बाबा भयणी आज म्हज्या जिवितांत इतलो थेंबतावन हांव म्हज्या काळजांत दूख घेवन आसा. व्हांवून आसा. ह्या घडये हांवें जेजू कुलो मारी जाय. कुर्ड्या बार्तिमेवाच्या जाग्यार हांव आसा. कितलीं वर्सां हांव कसलोलो. कितलीं वर्सां म्हज्या मोतीचें तें दूख हांवें भोगलें. पूण आज हांवें जेजू कडेन सांगत जाय. जेजू कडेन हांवें सांगत जाय बाबा भयणी तुज्या जिवितांत कितें कश्ट भोगलें. कितें दूख भोगलाय. कितें एकसुरपण भोगलाय. कितें सोलवणी भोगलाय. कितें त्रास भोगले. कितें पिडा भोगले. जायतीं वर्सां तुज्या जिवितांत सोंपलाय. म्हूण आज तुका कांयच बरेंपण ना म्हूण भोगता. ह्या घडये जेजू कडेन तूं ये. सोम्या कडेन तूं ये. कुर्ड्या बार्तिमेवान जेजूक बोब मारली. कुर्ड्या बार्तिमेवान जेजूक बोब मारली आनी म्हळें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. आमी बोब मारया. सोम्या कडेन सांगया. सोम्या कडेन सांगया आमी जेजू जेजू आमची बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. 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 सोम्या हांव कश्टाता. सोम्या हांव कश्टाता. सोम्या कितलीं वर्सां हांवें पिडा सोसून पुरो जाला. सोम्या ह्या पिडेन हांव कश्टाता. सोम्या ह्या पिडेन म्हजे हात पांय कांय चलना. सोम्या
मुझी कोड हस्कर दल्या सोम्या मुझे बेरमत पाव काकुलत कर माग्या भाव इनो माग्या सोम्याकडे माग्या सोम्या मुझ्या मोत खूब तुझ्या जिवितांत रिणाचो बरो आसा कितली वर्सां जावन जेजू हांव तो भोवयता जेजू हा जो रिणाचो बरो भाव म्हाका तांकां सोम्या सोम्या मुझे काकूत कर सोम्या मुझे काकूत जेजू हांव एक सुरो सोम्या मुझ्या जिवितांत इतले दूख भोगता थोडे वेळी म्हाका कोणूच मुझे दूख वांटून घेवंक कोण दिना तू कसो आसाय तू कशी आसाय म्हणले कोण विसारती ना सोम्या एक सुरपणांत आसा सकाळी जावन सांज पर्यंत हांव एक सुरी बसोन थकला सोम्या जिवीत मुझे दूख वांटूंक कोणूच ना सोम्या कोणा कडेन सांगया म्हळ्यार आयकतली ना सोम्या म्हजो मोग करतली कोणूच ना जेजू मुझी काकूट कर जेजू बेसाच्या जिवनात जेजू म्हाका तृप्ती ना सोम्या म्हज्या कादर जिवितांत हांव चलवल्या कितली वर्सां मोग ना जेजू आमच्या जिवितांत आमचे कादरी जिवीत बरी देखीक मात्र सोम्या कांयच सुचोत ना आमचे ती मोग ना सोम्या म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका सांडला एक सुरपणांत हांव आसा जेजू आज म्हजी काकूट कर बाबा भयणी सक्कड आमचे कश्ट आमचे दूख आमी जेजू कडेन सांगया त्या सोम्याची काकूट आमकां बरी करता सक्कड आमी सोम्या कडेन उसारया जेजून त्या कुर्ड्या भारती मेवान जेजूक बोब मारली आमी बोब मारया जेजूक सक्कड आमी दूख आमी एक घडी भर आमी जेजूक उसारया खंतीन जिणी विरार जाल्या जियेंक सोंसोना या संवसारी तुजे लागीं आसा काकूट सांबाळ म्हाका जिणेरी गुंडा येतावन सोम्या तुका बोब मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो चिंती दी तुजे कान भक्तीन करता हांव ध्यान सोम्या मारता तुका उलो गुंडा येतावन सोम्या तुका बोब मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो चिंत्यो दी तुजे कान भक्तीन करता हांव ध्यान सोम्या मारता तुका उलो खंतीन जिणी म्हजी विरार जाल्या तुजे कोणाव जियेंक सोंसोना खंतीन जिणी म्हजी विरार जाल्या तुजे बीन जियेंक सोंसोना तुजे लागीं आसा काकूट सांबाळ म्हाका जिणेरी तुजे लागीं आसा काकूट सांबाळ म्हाका जिणेरी गुंडा येतावन सोम्या हांव बोब मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो चिंत्यो दी तुजे खाण भक्तीन करता हांव ध्यान सोम्या मारता तुका उलो सोम्या मारता तुका उलो सोम्या मारता तुका उलो तुमची जाप सोम्या आमची काकूट कर सोम्या आमची काकूट कर जेजू
तुवें कुर्ड्या बार्तिमेवचे दोळे उक्ते केले सम्या आमची काकूट कर जेजू तुवें मोन्यांनी उलयशें केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू तुवें सिरोफिनिशियाच्या स्त्रियेक तिच्या दुवेक तुवें गूण केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू फळ दिनातलो अंजूर असो रूख सुकून वससो केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू शतावतीच्या साकराक तुवें बरें केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू मोनो आनी कुर्डो जावन आसलेल्या देवसाराक तुवें धांवडयलोय सम्या आमची काकूट कर जेजू पेद्रूच्या सासूमांची पिडा तुवें गूण केली सम्या आमची काकूट कर जेजू उसाबळ दर्यो तुवें शांत केलोय सम्या आमची काकूट कर जेजू सैन म्हणल्या असंख्या देवसरांक तुवें धांवडयले सम्या आमची काकूट कर जेजू तुवें गलिलेच्या खोडकारांक नितळ केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू जायराच्या दुवेक तुवें जिवंत केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू रक्तास्त्रवाच्या स्त्रियेन कश्टांच्या द्रक्तास्त्रवान कश्टांच्या स्त्रियेक तुवें गूण केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू आर मारलेल्याक तुवें गूण केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू सुकून गेलेल्या हाताच्याक तुवें गूण केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू मोरलोकेच्या पिडेकाराक तुवें गूण केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू जेरिकोच्या कुर्ड्याक तुवें दिश्ट दिली सम्या आमची काकूट कर जेजू गलिलेच्या दर्याचेर तूं सोल्लोय सम्या आमची काकूट कर जेजू 5,000 जम्याक उंड्या मासलेनी तुवें वाडले सम्या आमची काकूट कर जेजू बेऱ्यांचे कान आनी तोंड तुवें बुकते केले सम्या आमची काकूट कर जेजू बेसायदाच्या कुर्ड्या तुवें दिश्ट दिली सम्या आमची काकूट कर जेजू सिनागोगांतल्या मनशाच्या आंगार असले कोठे स्पिरीत तुवें धांवडयले सम्या आमची काकूट कर जेजू तुज्या उतरा निमती रास रास मास्त्री सांपडली सम्या आमची काकूट कर जेजू तुवें सबारांची पिडा गूण केली सम्या आमची काकूट कर जेजू तुवें नायगांवच्या त्या विधवीच्या पुताक गूण केली सम्या आमची काकूट कर जेजू दुष्ट निमती सत्य कश्टांच्या स्त्रियेक तुवें सुटका दिली सम्या आमची काकूट कर जेजू नाल्क तिगाराच्या पिडेकाराक तुवें गूण केलें सम्या आमची काकूट कर जेजू दादान कोडकारां तुवें नितळ केली सम्या आमची काकूट कर जेजू मालक सुखातरलो कान तुवें गूण केलोय सम्या आमची काकूट कर जेजू तुवें उदक असलो वायन केलें सम्या आमची काकूट जेजूच्या कर सरदाराच्या पुता तुवें गूण केलें सम्या आमची काकूट जेजू कर 30 आनी 8 वर्सां आरीच्या पिडेन कश्ट नासलेल्या पिडे तुवें बरें केलें सम्या आमची काकूट जेजू कर जाल मातावन कुर्डांतल्या कुर्ड्यात तुवें दिश्ट दिली सम्या आमची काकूट कर लाजाराक तुवें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलोय सम्या आमची काकूट कर तुजी पिडा गूण करची सकत आपोस्तलांक दिली सम्या आमची काकूट कर सौम्या आमची काकोत कर सम्या आमची काकूट सौम्या कर. आमची काकोत कर सौम्या आमची काकूट सौम्या कर. आमची काकोत कर सौम्या आमची सौम्या काकूट आमची पिडा गुण कर सौम्या आमची पिडा सौम्या गुण कर. आमका बरें कर सौम्या आमका बरें सौम्या कर. आमचे रीण पयस कर आमच्या रीण सौम्या पयस कर. आमका सुटका दी सौम्या आमका सौम्या आमचे सुटका दी. एकसरपणा सांगात सौम्या दी आमका सौम्या आमचे सांगात दी. दुःख पुसून काढ सौम्या आमका सौम्या दुःख आमचे निवार. कष्ट निवार सौम्या सौम्या निवार. आमची काकुळत कर सौम्या आमची काकुळत सौम्या कर. आमची काकुळत सौम्या कर आमची काकुळत सौम्या आमची कर. बिरमत पाव सौम्या आमची सौम्या बिरमत आमका तो पाव सौम्या सौम्या आमका आमचे तो कष्ट पाव. आडू कर आमका सौम्या आमची सौम्या पिडा आमका कोण कर. कर सौम्या सौम्या आमची आमचे पिडा दुःख कर. निवार सौम्या आमची सौम्या दुःख निवार. राख सौम्या आमका जेजू आमका सुटका दे सौम्या आमका सुटका दे तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा कसाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तू आमचो इस मोगाचो हरे करचे म्हाका पावसो तुझे
जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा मुकलें वाक्य म्हणटा तवा जेजू रावलो तवा जेजू रावलो आनी ताका आपल्या आपणा सरशी हाडूंक ताकीद दिली जेजून ताचे लागीं विचारलें हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण म्हणटाय तूं सैबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुर्ड्यान सैबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुर्ड्यान बाबा भयणी जेजू रावलो तुवें आनी हांवें जेजूक आपयतना जेजू रावता आमच्या जिवितांत जेजू पाचार जायना बाबा भयणी ह्या संवसारांत तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत रावच्या खातीर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत सांगात दिवच्या खातीर बाबा भयणी जेजू ह्या संवसारांत आयला उडात दवरया कोरड्या बार्तिमेवाच्या जिवितांत जेजू रावलो ताणें बोब मारली आनी जेजू रावलो ताणें मागणें आयकलें ही हर्ड हिज प्रेयर ताचें मागणें आयकलें तसो ताळो आयकलो ताचे की चड बाबा भयणीनो जेजूक ताच्या काळजांत आशिल्लें दूख समजालें ह्या मनशाच्या जिवितांत फाटल्या इतल्या वर्सांनी कितें कश्ट भोगल्यात कितें खंयच्या रितीचे दूख ताणें भोगलां हें सगळें जेजूक समजालें आनी त्या देखून इतल्या लोकांच्या जम्या मदें जेजू रावलो जेजून ताचें मागणें आयकलें जेजून ताची बोब आयकली बाबा भयणीनो जेजू आयकता जेजू समजता जेजू समजता जेजू कळटा इतल्या लोकांच्या जम्यामध्ये 12 वर्सां जावन रक्तस्रावन पिडेन कश्टूंची स्त्री जेजूक ताणें बोब मारूंक ना जेजूक ताणें आपोवंक ना फकत तिणें चिंतलें मात्र हांव ताचें आंग वस्तूर आपडटली लोकांच्या जम्यान ती घुसली जेजूक तें आंग वस्तूर तिणें आपडलें कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक सोम्याची गूण करची सकत तक्षणा तिचे भितर वाडली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो जेजूची गूण करची सकत तिचे ती वाडली जेजू सिलोयाम ताळ्या कडेन गेलो 30 आनी 8 वर्सां कोण्णे ह्या मनशाची बोब आयकूंक नातली त्या आरिगराचे कश्ट पळोवंक नातले त्या मनशाचे दूख समजून काण घेवंक नातले त्या मनशाक कुमो करूंक नातिल्ली 30 आनी 8 वर्सां 38 years कोण्णे ताका समजोंक नातलें पूण आज त्या ताळ्या कडेन जेजू येता त्या इतल्या लोकांमध्ये 1-2 न्ही कितलेशे पिडेस्त खेट म्हणले बरी पडून आशिल्ले आनी इतल्या जणांमध्ये भाऊ भयणीनो इतल्या पिडेस्तांमध्ये एका कोनशांत पडूनतल्या त्या आरेगरा सरशीन जेजू येता आनी विचारता
पुता तुका हांवें कितें करी सई. जेजू आयकता. जेजू आयकता. जेजू पळयता. जेजू समजता. जेजू भोगता. म्हजे कश्ट तो भोगता. ह्या खातीर बाबा भयणी कालवारीच्या दोंगरार तो सुरलो यस्से खातीर. मनशांचे कश्ट आपणाचे कर्ण घेवच्या खातीर. मनशाचे जिवीत हळू करचे खातीर. त्या खातीर म्हणलें ताणें मातेवाच्या वांजेला दिकरा अध्यात्म्यान ताणें म्हणलें उतरां येया का तुमी कश्ट तेला न्हू वाज अनुभवितले न्हू हांव तुमकां विशव दितलो. कम टू मी. म्हजे सरशी येया. तुमचें वजें हळू करता. कम टू मी. ह्या मनशांतय कोणाक जिवितांत बरेपण मेळोंक नातलें म्हणलें ना. हर एकल्याक ती बरेपण जालें. कित्याक ताचें देवपण आनी ताचें मनशां बरें करूंक लागलें. बाबा भयणी जेजू आयकता. जेजू आयकता. कुर्ड्या बार्तिमेवाक ताणें आयकल्लें. कुर्ड्या बार्तिमेवाची दूख समजलें. ह्या देखून बाबा भयणी आज एक घडी पळय तुजें दूख आज भेटय. जेजूक तुवें उलो मारलें. जेजूची खाकूट मागली. जेजू आज ह्या घडये तुका आयकता. आज जेजू तुजे कडेन विचारता आतां हांवें तुका कितें करी सई. हांवें तुका कितें करी सई. आज ह्या घडये तुजे लागीं जेजू विचारता. आज बाबा भयणी कोण सक्कड तुमी ह्या आराधनांत ह्या घडये भाग घेवन आसात. कोण सक्कड ह्या आराधनाक भाग घेवन आसात. बाबा भयणीनो तुमचे कडेन जेजू विचारता. Jesus is asking you, what shall I do for you? तुझे खातीर हांवें कितें करी सई. तुज्या लागीं जेजू विचारता. ह्या घडये माग सांग. जेजू कडेन सांग तुजे कश्ट. कुर्ड्या मनशान म्हळें सोम्या म्हाका दिश्ट दी. सोम्या म्हाका दिश्ट दी. सांग जेजू कडेन. सांग जेजू कडेन ह्या घडये सोम्या म्हाका दिश्ट दी. सोम्या म्हज्या मोतीक समजून दी. सोम्या हांव भावार्थान दंडळटा. सोम्या म्हज्या भावार्थान दंडळून कितली पातकां करता. सोम्या तुजे तर पयस वेतस आसा. पितीसपणांक वेता सोम्या. सोम्या म्हाका भावार्थ दी. माग माग बाबा भयणी ह्या घडये तुज्या जिवितांत भावार्थान दंडळचे 16 आसता. माग जेजू कडेन. जेजू तुका दिता. जेजू तुका दिता. माग जेजू कडेन. सबार तेमतोन पिडेंत आसाय. कश्ट सोसून आसाय. वळवळटाय. टेन्शनार आसाय. माग जेजू कडेन. तुवें तुजी पिडा कितल्या जाणां कडेन सांगली. तुजे लागीं आयल्यार एकल्या लागीं सांगलाय म्हाका तांकां ना म्हाका तें जाता हें जाता. दाक्तेरा लागीं सांगलाय. आज दाक्तेराचो दाक्तेर जेजू तुजे मुखार आसा. सांग जेजू कडेन. सांग सोम्या कडेन. सोम्या हांव साबार वर्सांत हांव ह्या पिडेंत कश्टांत हांव. सोम्या ह्या पिडे वरवीं कंगाल जालां. कंगाल जाल्या. सलवल्या सोम्या. जेजू म्हाका सापड. तुवें आपणी न्हय. जेजू म्हजी पिडा गूण कर. सोम्या म्हज्या जिवितांत रीण आतां सोम्या. ना पावनांतल्यान म्हजें काम गेलां. कितें करचें कळना सोम्या. रिणाचो बरो माथ्यार आसा. घर येला आमदां कोण ना. म्हजें रीण फारीक करून वाड बांदूंक सुद्दां माग जेजू कडेन. माग जेजू कडेन. तुज्या रिणाचो बरो ताका समजता. तुज्या घराक तुका काम ना म्हणलें ताका गोत्त आसा. तुज्या हातांत पयशे नात म्हणलें ताका गोत्त आसा. तुज्या घरा वरवीं हाडूंक कश्ट जाता म्हणलें ताका गोत्त आसा. तुज्या दिसपट्ट्याक गळोवंक गेल्ले कडेन तुका कांय मेळना म्हण ताका गोत्त आसा. सांग जेजू कडेन. सोम्या इतलें करता. ते शितांनी सांगलें सोम्या सगळी रात आमी पेसाडल्या कांय एक मासली मेळोंक ना सोम्या. माग भाव भयणी माग तूं ह्या घडये. सोम्या सांग सोम्या कडेन. सोम्या सगळें म्हजें जिविता वद्दडलो कश्टलो. सोम्या इतली वावट काडली. काय ना सोम्या सलवणींत.
चलवणी निराशाय नका बाबा बिनी निराशाय नका धैर्य कर जेजू तुझ्या मुखार आसा या सोम्यान कुर्ड्या बार्तिमेवाचे मागणे ऐकले माग या घडये तुझे कष्ट सांग अरे एकले आम्ही भाव बिनिनो या घडी आमचे कष्ट सांगया जेजू कडे या घडी आमचे कष्ट सांगया सोम्या आम्ही कष्टात आहो सोम्या आमकां तुमी खंती बेजारांत आसाव सोम्या आम्ही पिडेंत आसाव सोम्या आमी दुखांत आसाव सोम्या आमकां मोतीक समाधान ना सोम्या आमकां बेजार जाता सोम्या आमकां निराशपण येता सोम्या आमी डिप्रेशनाक गेल्या सोम्या आमी घरा आर्थीक संकश्ट जाता सोम्या पिडेचे म्हें लागला सोम्या ह्या कोरोना पिडे वरी सत्यानाश जाला सोम्या ह्या पिडेंत कशें बाचा वचोवचें म्हण कळना मुखले दीस कशें काडचे म्हण कळना सोम्या आमी मोत्तू निराशेंत आसाव जेजू खाळो कंद आसाव मुखले बाबा भुरग्यांच्या पुढारा विशीं चिंतना दोस्ता सोम्या मुखले जी कशें थारचें म्हण कळना सोम्या आमी कश्टार आसाव सोम्या वाड दाखय सोम्या आमकां वाड दाखय दीस दी सोम्या मुखली वाड दाखय उसवाड दी जेजो उसवाड दी जेजू आमकां बाचाव कर सोम्या कश्टांतल्यान आमकां बाचाव कर आमच्या कश्टांतली सुटका दी Jesus, 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 help us, Jesus. We come to you at your feet, Lord. We come to you, Lord Jesus. You are our Savior. तू आमचं बाचाव धावन ते तुमचं बाचाव विजेतो तुझ्या पायांत लावून जेजो सोम्याकडे आमचे कष्ट मी सांगे आमचे संगी तू आसाई जेजू आसाई जेजू तू आसाई जेजू आमचे संगी तू आसाय तुका दुकान तू संगी आसाय जेजू दिन तुझी ससाय आमकां दिन तुझी ससाय आमचे संगी तू आसाय सुखा दुखान तू संगी आसाय जेजू दिन तुझी ससाय आमकां दिन तुझी ससाय खंत बेजाराय आमकां भोगताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक थोपताना भोगसून कृपा तूं दिताय जेजू भोगसून कृपा तूं दिताय जेजू रिणांत आमी बुडून वेताना वाटेक भायर येवंक दाखयताय जेजू कश्टान नश्टान कावजेन वेताना उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू एकसुरपणांत आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेजू मोरणा तडीक आमी पावतना सासान जिवीत लाभयताय जेजू सासान जिवीत लाभयताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय तुका दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिन तुजी ससाय आमकां दिन तुजी ससाय बाबा बहिणीनो एक घडीभर आम्ही सकड या घडी झिजून त्या
त्या कुड्ड्याक म्हणे तुझ्या भावार्थान तुका बरो केलो घे तुजी दिश्ट. सोम्यान ताचेर आपलो हात दवरलो. ह्या घडी आमी सगळी आगडी सोम्याचेर भावार्थान आमी विश्वासान मागया. आमची तुम्ही बसले कडे अरे भाव बिनीनो अरे एकले तुमचे दोन्ही हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. जेजू तुमचेर ह्या घडी हात दवरता. सोम्याची सकत तुमचेर देवता ह्या घडये. जेजून कुर्ट्याचेर हात दवरलो. घे तुजी दिश्ट, घे तुजी दिश्ट. तुझ्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजून पेत्रूच्या ससुमायक आपडल्याने म्हणे उठ. तिचो हात धरूनच जेजूची सकती जरी वाढली. तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली. रक्ता सर्वाच्या स्त्रियेक जेजून म्हळे ह्या घडये बाबा बिनीनो सगळे आमी आमचे हात हृदयाचेर दवरून मागया. ह्या घडये अभिषेक सोम्याचो ह्या घडये आमी सगळे सोम्याचो अभिषेक मागया. सोम्याचे पवित्र रक्ताचो अभिषेक आमचेर येवं दी. ह्या घडये जेजूची गुण करची सकत आमचे कुडींत वळोवन दी. तकले तावन पांय तळ पर्यंत जेजूची गुण करची सकत वळोवन दी. खंयच्या पिढेच्या आमच्या कुडीच्या शिरा शिरणी बाबा बिनीनो दैत्य आमचे भितर आसा दैत्य पिडा खंयसर त्या पिडा आसले कडे हरएकले शिरा शिरणी सोम्याची सकत वाळोवन दी. ह्या पिढेची सर लक्षणां कानवडोवन दी. खंयसर बाबा बहिणी आमच्या कर्जान खंत आसा मोतीन खंत आसा ही खंत असल्या कडे सोम्याचे आमले रगत रक्ताचो अभिषेक जावन दी आनी आमची खंत कान उडोवन दी. आमची खंत दोको खंत बेहतर आहे निराशा कान उडोवन दी. बाबा बहिणीनो सोम्याची पवित्र रगत आमचेर मागया. खंयतर आमी काळोख आमचे ती आसा आमचे ती पातकाचो काळोख आसा वायट सवयांचो काळोख आसा वायट सक्तीचो काळोख आसा आमचे थंय खंयसर आमी निराशे भरल्या फातकी सवयांनी भरल्या थंयसर सोम्याची सकत ह्या घडी अभिषेक जावं दे. सक्कड आमी आतां भावार्थान भक्तीन जेजूचो अभिषेक मागया. सक्कड आमी ह्या घडी आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्यान जेजो ह्या घडी माग सोम्यान जेजो कुर्ड्या बार्तिमेव तुवें आपणले जेजो त्या बार्तिमेवाची सोम्या तुवें दिश्ट दिली. बल माता कुर्डा आसल्या बार्तिमेव जेजो तुवें दिश्ट दिली. ह्या घडी आमकां दिश्ट दी जेजो आपड जेजो आज ह्या आराधना भाग्यतेला एक लागी जेजो तू आपड सोम्यान जेजो कितलेशा जणांक आदंगर पिडेस्त आसात ह्या पिडेस्ताक आपड जेजो तांची पिडा कानवडे. सोम्यान जेजो साबार्तीन कितली जाणां निराशेन जातात डिप्रेशनान जातात जेजू निरातला जेजू ताका आपड तांचे डिप्रेशन कानवडे. सोम्या कितल्या जणांचे रीण आसा जेजू त्या रिणाच्या बऱ्यान कश्ट जाता जेजू तांचे रीण कानडी तांकां एक बरें काम दी जेजू. आशिर्वाद तुज्या आमोलीक रगत त्या कुटुंबाचेर पडोवन दी आनी सुटका लाभून दी. सोम्यान जेजू कितलीशीं जाणां आज ह्या कोरोना पिडेच्या बियाक लागून जेजू मस्त कश्ट येतात ते नियाळताना पिडा नियाळताना बेमुती सरता. सोम्या या कष्टांतल्या सगळ्यांक जेजू सुटका दी. हर एकला जेजू तुमकां सुटका दी आनी आमकां ह्या काळोखांतले निवार जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. भाव भयणीनो आमी सक्कड सोम्याची काकूट मागो गीत आमी गावी आपड सोम्या सोम्या आमकां आपड ह्या घडये आमची पिडा गुण कर कश्टांत आमकां सुटका दी. सोम्याची काकूट आमी मागोन सगळे आमी म्हणया सोम्या आमकां आपड सोम्या 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 म्हाका आपड म्हाका सोम्या आपड म्हाका सोम्या आपड जेजू आपड म्हाका सोम्या Touch me, Jesus. आपड म्हाका सोम्या आपड जेजू म्हाका आपड म्हाका आपड जेजू आपड तुजी पिडा कानवडे आपड म्हाका सोम्या जेजू कश्ट सुटका दी. आपड आपड म्हाका जेजू आपड आपड तुज्या म्हाका कुटुंबाक आपड आपड म्हाका तुजे कुडीक आपड जेजू
तुझ्या आत्म्याका तुझ्या एका उतरण अवघून जातो तुझ्या एका स्पर्शाने तळ जातो तुझ्या एका उतरण अवघून जातो तुझ्या एका स्पर्शाने तळ जातो पाचव्या गुण जातो पाचव्या गुण तुझे तुझे तुझ्या या संसारात वाईटच्या कुपटपणात सापडल्या सुटका दी कोरोना पिढीचा सुटका दी मनच्याकडे सुटका दी सगळ्या आमच्या गावात सुटका दी जेजू आमका सुटका दी सोमिया सोमिया Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो आज जेजून आमका दिश्ट दिल्या जेजून आमका भलायकी दिला जेजून आमका सुटका दिल्या आम्ही सुंदर पव्या आता जेजू आमका आशीर्वाद दिता भाऊ बहिणीनो कुर्ड बारती मी देवा कोर्नीत पटेन गेलो देवाचे बेसावताने बघले आज आम्ही इतलो वेळ आम्ही जेजू सांगता करशिलो सोम्यान आमका आपटला सुटका दिल्या भलायकी दिल्या मोतीक समाधान दिला कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाला पिढ्यांतले सुटका दिला तुम्ही मागले हर एक जेजून आज खंडीत जावनी तुमका दिला जेजू आज खंडीत जावनी तुमका दिला देवा सोम्याचा आशीर्वाद घेऊया हरण्या देवा हरसिया देवा करसून संतोषान आम्ही गीतांक गाव आम्ही आमच्या घराया सोम्याचा आशीर्वाद भक्तीपणे आम्ही घेऊया हे देवाडा सक्रामेंता गीत गाऊन सोम्याचे आशीर्वाद आता आम्ही सोडूया हे देवावोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपाबोतला नव्यो रीती आदार्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्या वाढताचे बळ देव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाऊ पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्यानर सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासनी नावडता आमेन प्रार्थूया ये देवाविचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचा उडास तुम्ही आमका सोडलाय तुझ्या सोडून फळचं दान सप्तीने आम्ही बुगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या मिस्त्रांक आम्ही मान करून आमका देन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना आमेन
आमचे संगी तू आसाय जेजू तू आसाय जेजू तू आसाय जेजू मोगाचनो तुमकां ह्या आराधनान भाग्यतल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची आशिर्वादान तुमचेर मागता दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन सोलोन वेल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावुरता डिवायन वर्ड टीव्ही हांचो प्रसार केल्ल्या सोमालाक मानेस्त स्टीफन मेंडिसांनी गुटाम मानेस्त जोश्वीन संगीत दिल्लो मानेस्त सैमन पायस आनी विडियो चित्रीकरण केल्लो मानेस्त सूरज मचादो अपूर्बायची अल्तार डेकोरेट केल्ली आमची CSST सिस्टरां विशेषतः सिस्टर सुनीता तशेंच तिका संगात दिल्ल्या सिस्टर लिंडा तांचो हांव काळजांतावन उपकार बावुरतां आनी आमकां ह्या आराधनाक आदार दिल्ल्या सर्व दानीचो हांव विशेष रितीन दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन काळजांतावन उपकार बावुरतां सगळ्यांक तुमकां देवाचें आशिर्वाद मागता तुमच्या खंयच्याय इराद्या बसत आमी मागता तुमची तेसांवां केदाळय तुमी आमकां धाडयत आमी तुमचे बसत मागता देव बरें करूं.